भारतात कोविड-19चे 1335 नवे दुयेंती सापडल्यात। फाटल्या 24 वरांत 52 मरणाची नोंद जाल्ल्याची माहिती केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान दिल्या। देशांत सक्रिय केस लोड 13,672च्या सकयल देंवला। जाल्यार महाराष्ट्रान कोविड-19चे सगळे निर्बंध शेनवारच्यान काडून उडोवपाचो निर्णय घेतला। जाल्यार गोंयांतूय जुवारीनगर बिट्स पिलानी कॅम्पसांत सुमार 24 विद्यार्थ्यांक कोविड-19 पॉझिटिव्ह सापडल्यात। भारतात फाटल्या 24 वरांत 1335 नव्या कोविड दुयेंतींची नोंद जाल्या। कोरोनाक लागून 52 जाणांक मरण येयलां। भारतात 98.76% दुयेंती बरे जाल्यात। जाल्यार दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.22% आनी सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.23 जाला। फाटल्या 24 वरांत 1335 नवे दुयेंती, 24 वरांत 52 मरणांची नोंद। भारतात 98.76% दुयेंती दुयेंसमुक्त। कोविडाचो सगळ्यांत चड मार बसलेले महाराष्ट्र राज्य शेनवारच्यान सगळे साथीच्या रोगाच्या संबंधीत निर्बंधाक निरोप दितले, कारण राज्यान गुढीपाडव्याच्या नव वर्साक येवकार दिला। मास्क वापरपाचो सल्लो दितले, पूण ते सक्तीचे आसचे ना, अशें राज्य सरकारान सांगलें। बंगाल आनी दिल्लीन लेगीत मास्क अनिवार्य टॅग काडून उडयला, तरी लेगीत तांचो वापर गर्दी आशिल्ल्या जाग्यांचेर करपाचो सल्लो दिला। जाल्यार गोंयांतय जुवारीनगर बिट्स पिलानी कॅम्पसांत सुमार 24 विद्यार्थी कोविड-19 पॉझिटिव्ह सापडल्यात। भलायकी अधिकारी तालुका प्रशासनान ह्या कॅम्पसांत प्रत्येकाची RT-PCR तपासणी करपाचो आदेश जारी केला। आयकात। Out of 2,800 plus students, only 9 students are with single vaccination. Remaining all students are fully vaccinated. So, आणि जितले बी आता केसेस मेळ्ळ्या पॉझिटिव्ह, दे आर ऑल माइल्ड सिम्पटम्स, आणि वी हॅव आवर ओन मेडिकल सेंटर टीम विच रिव्ह्यूज द इंडिव्हिज्युअल स्टुडंट्स अँड द सिच्युएशन। तर तुमचो येदो व्हडलो कॅम्पस आसा, भरपूर स्टुडंट्स भायल्यान बी ट्रॅव्हल करता हांगा, म्हणजे फ्रॉम वेरियस स्टेट्स। यू थिंक द सोर्स इज कम फॉर ड्यू टू ट्रॅव्हलिंग हिस्ट्री, और तुमचो अंदाज कितें आसा? आय डोंट थिंक ट्रॅव्हलिंग इज द इश्यू, बिकॉज आमची ऑफलायन एक्झाम जेन्ना मार्च बिगिनिंगाक स्टार्ट जाली तेच्या पयलीं ऑलमोस्ट स्टुडंट्स हॅव स्टार्टेड टू कम टू कॅम्पस टू आन्सर दॅट एक्झाम ऑफलायन। ऑफलायन एक्झाम्स वेर ओवर बाय सेकंड वीक ऑफ मार्च, मिड थर्ड वीक ऑफ मार्च, अँड देअर आफ्टर वी स्टार्टेड विथ द ऑफलायन क्लासेस ऑल्सो. आणि now from today onwards again we are going back to the online classes. गोंयांत 12 नवे दुयेंती, 7 दुयेंती बरे जाल्यात। 593 जाणांचे अहवाल तपासल्यात। 98.43% दुयेंती बरे जाल्यात। गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले।